लोकशाही लुसी घड्याळाक पळोवपाची गरज ना. दत्तू आप्पा म्हणून टायमाक बांदलेलो. जे टायमाचे उतर दिले त्या टायमार हजर रावतलो. हांव टायमाचो सारको गुलाम. हांव मगो वेळेक किंमत दिता आनी वेळाक सारको भियेता. आतां जगान लोक कितें करता पळय तें म्हाका पडूंक ना. सारकें. कळ्ळें? कोणाकूच कांयच पडलेलें ना. आनी आमचे भारतांतले लोक आसा पळय तांचे जाल्यार मगो सारकेंच पाड पडलां. टायमाक व्हॅल्यूच ना तांकां. दोतोरबाब, हे म्हजे फ्रेंड ग्रेसी. मजेत बरी युनिव्हर्सिटीन आसता हे शिकपाक. हय. तुम्ही मगो भुरगीं शिकतात ती पळोवन मगो म्हाका खूब खोस भोगता. दत्तू अप्पा, तुम्ही कितें चड बिजी आसली कितें आयज? मनशान मगो सदांच बिजी रावंक जाय, एक्टीव रावंक जाय. नाजाल्यार कितें जाता, तो मनीस मगो ते गार्डनान पळय झाडां आसता आनी ताका उदक मेळना ती बावतात पळय, तसो मगो तो मनीस जाता, आळशी जाता आनी दुसऱ्या मनशाकूय मागीर तो आळशी करता. हांव मगो पयलीं स्टडी करतालो. एक अभ्यास केला एका गोश्टीचेर. दर 200 मनशा फाटल्यान मगो एक बार आसा गोंयांत. सोरोप येवपाचें. दर 200 मनशा फाटल्यान. म्हणटकूच ते हांवें सगळें नोट डावन करून घेतलां आनी आतां म्हाका चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवंक जाय तेजेर. सर, विधानसभा किशकोन चलल्या? म्हणजे तुमगे मत? कितें आसता मगो, पावसाळी अधिवेशन पळय आसता असेंब्लीचें, तें मगो खूब वेळ चलता. आतां एक फावट खुबशे आमदार नवे आसा, पूण तातले तातूंत विजय सरदेसाय पळय आसा, तो मातसो फास्ट बॉलिंग करता, बरे प्रश्न हाडटा, बरी स्टडी करून येता. दत्तू अप्पा, तुमकां दिसता हो सरकार 5 वर्सां म्हणसर उरतलो? तूं मगो लुसी खूब हुशार, तेजसूय तुका हांवें सांगलेलें. आगो हांगा मनीस एक दीस टिकतलो काय ना तें सांगूं नजो. मनशाचो भरोसो आसा? आतां तूं प्रश्न विचारला न्हू, त्या खातीर तुका सांगता हांव. पयलीं 30 घेताले, आतां आमी 15 घेता अशें म्हणून सांगून कोणें मगो उपकार करपाची गरज ना. तुमच्या साश्टीन मगो हें खूब चल्लां खंय, हांव आयकतां. 30% पयलीं घेताले, आतां आमी 15च घेता अशें म्हणटा. तरेतरेचे तियात्र चल्ल्यात खंय तुमच्या साश्टीन. कळ्ळें तुका? ते कुवाळो भर घेताले, आमी फक्त आवळो भर घेतला अशें म्हणप म्हणजे कितें? आमी गाय मारूंक ना, आमी फक्त पाडकूं मारला अशें ते म्हणटात. रेजिना लॉरेन्सान पयलीं प्रुडंट टीव्हीचेर एक गजाल सांगलोली जिल्ल्या परिशदा प्रश्नाचेर. तो म्हणटालो सीएमान आपणाक किकोत केलो. तुवें पळयल्लें सर? हांव मगो सगळ्यो बातम्यो पळयता टीव्हीचेर. रेजिनाल्डान पर्रीकाराक एक प्रश्न विचारलो. त्या प्रश्नाक जाप दितना पर्रीकारान 6 मारलेल्या भशेन कितें म्हणलें, फाटलीं 5 वर्सां तुमचें सरकार कितें करीत तर? रेजिनाल्ड मागीर भायर आयलो मगो आनी प्रुडंटाचेर उलयतना हांवें आयकलेलें. ताणें कितें सांगलें जाणा तूं? आमी काँग्रेसवाले पयलीं मूत पियेले म्हणून आमकां लोकांनी रस्तो दाखयलो. तुमी आतां तेंच कित्याक करतात तर? अशें रेजिनाल्डान विचारलें. पूण दोतोरबाब, रेजिनाल्डाचे गट्स मात पावरफूल न्हू दोतोरबाब? ना, गट्स आसा. पूण जर ताणें सीएमाक त्याच वेळार जर जाप विचारलेली न्हू जाल्यार ते गट्स खरें म्हणपाचे. कळ्ळें तुका? तें आसूं. तुमचें दोगांचें संशोधन कशें चलता? बरें चल्लां दोतोरबाब. तुमी आमकां जें मोलादीक इन्फॉर्मेशन दिता पळय तें आमकां शिकपाक मात बरें पडटा. सर, तुम तरी सदां सांगताय रिटायर्ड जावपा पिराय 50 आनी 8 वर्स म्हूण. पूण गोंयांत थोडे ऑफिसर आहाय ते रिटायरूच जायनाय, कित्याक पर्मनंटू आसताय. तूं कोणाची खबर उलयता गो? दोतोरबाब, हांव सांगता. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांतलो चीफ इंजिनियर निर्मल ब्रगांजा आनी इंजिनियर बागी ते अजून आतां 6 वर्सां जालीं फाटीं ते रिटायर जाले, तरी अजून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान कामाक आसा. ते कशें? ते कितें जालें मगो, ते दोगूय आसा म्हणून लायट वता अशें म्हणचें पडलें ना? आगो हांगा थोड्या लोकांक संवय आसा उगवत्या सुर्याक म्हणजे सूर्य पळय उदेता ताका नमस्कार करतात. पदेरीक मगो बॉम्ब आसून पळय दसोन उरतात तशें ते बसतात. म्हणून ते थंय उरले आसतले. आतां ते कितें म्हणटले, फाटल्या दिसांनी कितल्याशाच राज्यांनी पळय पावर ग्रीड फेल्युअर जाल्लो आनी लायट नासली. कितलेशेच दीस कितलेशेच स्टेटींनी लायट नासली. ती आमची परिस्थिती गोंयांत येवं ना म्हणटले. आमी दोगूय हांगा आहा म्हणून हें जावं ना म्हणटले. कळ्ळें तुका? दोतोरबाब, हालींच चीफ मिनिस्टरान ते नावेली रोजरी हायर सेकंडरी थिंगा सांगलेले सगळे भुरग्यांक लॅपटॉप वाडटले म्हणून. तुका कशें दिसता ते? बरी गजाल. कळ्ळें मगो. पूण कितें आसता, सुरी पळय आसता ती लिंबू कापूकूय वापरूं येता मगो आनी गळो कापूकूय वापरूं येता. म्हणटकूच प्रत्येक गजाल बरी आसता ती बऱ्या कामाक वापरूंक जाय. हांव पयर एका फ्रेंडागेर गेल्लो. थंय हांवें तें कितें पयलें पळय तें म्हाका आवडूंक ना.
बरी गजाल बऱ्या कामाक वापरूंक नाशिल्ली. हांवें त्या लॅपटॉपाचो मुगो एक बटन दामलो, हिस्ट्री बटन म्हण आसता. ओके. त्या हिस्ट्री बटनाचेर कितें मेळ्ळें म्हाका, नाका जाल्ली तांच्यांनी मुगो सायटी पळयल्या. हांव जांगेर गेल्लो ताच्या नातवान नाका जाल्ल्यो सायटी पळयल्या. म्हणून हांवें कितें केलें, त्या जाणट्याकूय सांगलें. तेजे उपरांत ताच्या आवय बापायक आपयलो त्या भुरग्याच्या आनी तांकां सांगलें, तुमी दीसभर घरा भायर आसता, तुमचो भुरगो हांगा कंप्युटराचेर हळशीक गजाली पळयता. तेन्ना त्या खातीर हांव म्हणटा, खंयची गोश्ट बरी आसता वायट आसता, पूण ती बऱ्या नॉलेजी खातीर बऱ्या शिक्षणा खातीर वापरत जाल्यार बरें जाता. सर, पारेकर गव्हर्मेंटान सांगितलां कोंकणी सॅटेलायट टीव्ही चॅनल सुरू कोत म्हणून. आनी ते सुरू कोत जाल्यार तांणी सांगलें आपण फायनान्सा हेल्प कोतो म्हणून तुमकां. जाल्यार ते सुरू केल्या बरें न्हू? जे आसात पळय गो ते पयलीं सुदारपाक जाय. सॅटेलायट चॅनल सुरू करपाक सरकाराक कितें तें व्हडली गजाल न्हू. पूण गोंयांत आसात मुगो फक्त 12 बोडकां. कळ्ळें? तीच खुमणी जर परत परत टीव्हीर हाडून दाखयत न्हू जाल्यार लोकांक वाज येतलो. हांगा कितें जालां, हे 12 जाण 10 जाण कोण आसात पळय ते खंयच्याय विशयाचेर उलोवपाक तयार. गोंयांत कितें जालां मुगो, गट करप, ग्रुपिझम करप, पोर्टरी, लॉबिंग चड चलता. हातूंत कितें जालां, पॉलिटिक्स हाडलें की ना पाड पडटा. गोंयांत तशे खूब कलाकार आसात, पूण कलाकार आसा पळय ताचे परस चड मुगो नकलाकार आसात. कितेंय नकला करतात. तुमकां हांव एक सांगता, बरे प्रोग्राम जर दीत न्हू जाल्यार गोंयांतूच न्हू, मेंगलोर, कारवार, हेवटेन महाराष्ट्रात खूब लोक पळयतले आमचो प्रोग्राम. पूण 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 कितें? पूण वेर देर इज अ वील देर इज अ वे. सर, लंडन ऑलिंपिकेक इंडियाक 2 ब्रॉन्झ आनी 1 सिल्वर मेडल मेळ्ळा. पूण लोकांक टीव्हीचे बोवाळ केले ते भाशेन म्हाका दिसलें इंडियाक 10 तरी गोल्ड मेडल मेळ्ळे काय म्हणून. दोतर बाब, आमचो देश स्पोर्ट्सान इतलो बरो अचिवमेंट करूंक कित्याक पावना? पॉलिटिक्स, फकत पॉलिटिक्स. आमचे लोक कितें करतात जाणा मुगो, फक्त दुसऱ्याचे पांय ओडून ताका सकयल कसो काडचो पळय थंय लक्ष दितात. जर आपली खरी एनर्जी वापरीत न्हू जाल्यार आमी टॉप आसपाचे, सारखे नंबर 1 आसपाचे. पूण तें करपाक आमकां टायम ना, फक्त पॉलिटिक्स. दुसरें म्हणजे कितें जाणा मुगो, एक खेळाच्यो पळय ज्यो संघटना आसा, ऑर्गनायझेशन, तांचे लिडर म्हणजे फुडारी पॉलिटिकल मनीस असतात. तसले आसूंक फावना. स्पोर्ट्सांतलो मनीस रिप्रेझेंट करूंक जाय, तो चीफ आसूंक जाय खंयच्याय खेळा संघटनेचो, जाल्यारूच मुगो आमचो देश फुडें वतलो. दुसरें म्हणजे आनी एक गजाल कितें आसा, बाकीचे देश कितें करतात, ऑलिंपिक आयज सोंपली न्हू फाल्यांच्यान ते फुडल्या ऑलिंपिकाची तयारी करतात. आमचें तशें ना. आमचें प्लॅनिंगूय ना आनी प्रॅक्टिसूय ना. मनीस कायद्या भियेना आमच्या देशांत ते सेल्फीश जावन वागता. दिस इज व्हेरी बॅड. हें तें कळना सर. तुमकां हांव एक गजाल सांगता. फिश जाणा मुगो उदकांत रावता. तुका धाकटे फिश आसा पळय ताणें मुगो आपल्या आवयक विचारलें, मामी आमी फिश उदकांत कित्याक रावता, आमी जमनीर कित्याक रावनात? ते फिशाची आवय म्हणजे व्हडलें नुस्तें आसता पळय ताणें सांगलें कितें की आमी उदकांतूच रावंक जाय, कित्याक आमी फिश, जमनीर रावतात ते सेल्फिश. आमच्या देशांत मुगो कायदे कायदे कायदे, कोड, रूल, लॉ. पूण ज्याचे कडेन पळय पयसो आहा, ज्याचे कडेन सत्ता आसा, त्याच्या तकलेक मध मारला, ताका तो पाळो दिना, ताका ते रुल्स, कोड, लॉ कांयच लागना. म्हणटकूच जो आपूण पळय पयशाच्या पावराचेर उठ्ठा तो कितेंय करता. आनी हो तकलेक पळय मध मारता न्हू तो केन्ना देवाना. आनी सेल्फिश जातकूच मुगो पाडूच पडली. दोतर बाब, तुमचे असले देव मनीस आमच्या सोसायटीक बरे व्हड करतात. येस सर, देखून आमी तुजे बरें येयलें तुकडच्यान शाणेपण शिकपाक. दोतर बाब, आमचे एक रिक्वेस्ट असले, कसली? तुम्ही आमचे युनिवर्सिटीन येवचे आनी थिंगा आमी तुमकां एक लेक्चर दवरतले भुरग्यां खातीर आनी तांकां बरी देख दिवंक जाय तुमचे लागची. सो ताका लागून आमकां एक रिक्वेस्ट आहले, तुमी आमचे युनिवर्सिटीन येवं. आगो तुम्ही सारकी हुशार इंटेलिजंट भुरगीं, तुमच्या मुखार हांव आनी कितें उलयतलो? दोतर बाब, तुमी आयचे युथांक एक रोल मॉडेल. तुमचे विचार सारके बिया कशी ते आमच्या जिवितान पडोन एक सारके बरे गार्डन जातले आनी बरे सिटीजन जावपाक आमकां ते उपकारक पडटले. कौन सी भाषा में लेक्चर दूं तुमको, यही मेरे आगे एक प्रश्न है. तसं माझं मराठी भाषेवरही प्रभुत्व आहे. भाषेतला गोडवा आणि त्यातलं लालित्य याचीही मला सखोल जाण आहे. I have impeccable command over English language. I can speak in English also. Estudar regularmente. हांव पोर्तुगीजूय उलोवंक शकता. स्वल्प कन्नड बरोवते. तमारो नाम શું છે? म्हाका गुजराती येता, कन्नडूय येता. म्हणटकूच हांव खंयच्याय भाशेन उलयल्यार कशें?
पूण सर आयकूंक बरें दिसना एकूच भाशेन कोंकणी भाशेन असले बरें. लुसी सर मुद्दाम उलयता. तुवें चोयलां टीव्हीचेरी विधानसभा एकलो आमदार एक दीस कोंकणीन एक दीस इंग्लिशीन एक दीस मराठीन सगळे लँग्वेजीन उलयता आनी आम दाखोवपा सद्या पण कितू हुशार आहाय ते. सरूय बीन आम तेंच सजेस्ट कोता. कळ्ळें मुगो आपूण हुशार आसा म्हणून दाखोवपाक प्रत्येक वेगवेगळ्या भाशेन हांकां उलोवपाचें दुआळे कित्याक म्हूण हांव नको. दोत्तू अप्पा म्हणजे म्हाका मुगो एकूच भास कोंकणी सारकी येना. म्हजो आवय बापूय पळय जी कोंकणी उलयतालो ती सुद्दां म्हाका सारकी उलोवंक येना. आनी ह्या खंयच्याय भाशेन उलोवपाक तयार खंयच्याय सब्जेक्टाचेर उलोवपाक तयार. दोतोर बाब तुमी कोंकणीनूच उलयात. येस सर. पूण एक सांगता तुमकां हांव मुगो खरें तेंच उलयतलों. मागीर म्हणू नाका कोणाक तरी दूख जालें कोण तरी हर्ट जालो हांव तें आयकूंक घेवचो ना. म्हाजे कडेन मुगो बंडाना मारपाक जायना. कितें आसा तें स्पश्ट उलयतलो. ना सर तुमी बरेंच उलयतले तांकां बी इंजेक्शन जाय. इनिसांवां दिवन मुगो तांकां सुदारूंकूच जाय. पूण आनीक एक लेक्चर टायमार सुरू करात हां. येस सर. बरें तर म्हाका आनी एका फंक्शनाक वचपाक जाय. चल गो या आमी. तुवें हेल्मेट हाडला आनी ग्रेसीक हेल्मेट नाका तर आतां कायदो आयला मुगो. फाटल्यान बसता ताका खंय हेल्मेट घालप सक्तीचें करतले. म्हणटकूच तुवें आतां हेल्मेट घेवन भोंवचें पडटलें. पयले हाय सेक्युरिटी नंबरीचो बोवाळ जाल्लो आतां हो हेल्मेटाचो बोवाळ चालू जाला. विरोध सुरू जाला. मुगे इडमावान ती न्यू हाय सेक्युरिटी प्लेट येयली ती घान आपले गाडये बसून गेलेली. पयल मिरगा पावस पडलो की ना सगळें धुवन गेलें कांयच ना. फकत मुगो कायदे आनी बदल बदलीत राव. मनशाक मुगो सुखान जगपाक सुद्दां दिनात हे लोक. बरें सोडून दिवया. तुजे कडेन हेल्मेट आसा ग्रेसी कडेन हेल्मेट ना. वतना मुगो सांबाळून. मनशाची तकली म्हणटा ती म्हत्वाची. हांगा थोडे तकलेन मुगो लोक कितें वेगळे वेगळे विचार हाडटात आनी दुसऱ्याक पिशे करतात. तेन्ना सांबाळून. कळ्ळें? बरें. तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू दोतोर बाब. बरें या सुशेगाद वचात हां. हां दोतोर बाब. बरें गुड नायट. गुड नायट. Manila लोकशाय जशी पेदरुल्या पाटात लागलुली गाय. Manila लोकशाय जशी रामुल्या गोग्यात शामुली गाय. लोकशाय